Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu, Oglab Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Wonder Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Baba Bhaininno, Sumya Sangata, Otodo वेळ आम्ही अंगसर करसीत देव आमचे सांगता आसा देव आमचे सांगता रावता चलता आमचे जिवीत चलोवन व्हरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इजिप्तांत इस्रायल परजा कश्टोंक लागली तांणी बोब मारली देवाक आनी त्या घडये देव तांचो ताळो आयकता आनी मोइजेक धरता आनी मोइजे मारपा तांकां बचाव करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इस्रायल परजा आमी पळयता ते सगळे शिंपडोन पडतात देव प्रावद्यांक विसता जेरेमिया इजाया असल्या प्रावद्यांक विसता आनी त्या कश्टांच्या वेळार ते संगता हाडतात देवाच्या नांवान आनी तांच्या माय गांवाक पाटी हाडता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुजान म्हणजे स्त्री तिने कितेंच करूंक न्ही सूख करूंक ना ती निराप्रती आनी ह्या वेळार ते दोग मालकडे तिका लगाड काडूंक प्रयत्न करतात ह्या वेळार देवाक ती बोब मारता आनी देव तिचे मागणें आयकता दानियल प्रवादीक धरता तिका बचाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी कश्टांत विघ्नांत अनवरांत निराशेंत सरवणेंत आसता पिडे शिडेंत आमी बोलाक जाता जायते फावटी आमचे वयर वारें वदळ येतात पूण आमचो देव आमकां त्या घडी एक सोरें सोडिना देवाचें उतर सांगता देवान संवसार असोय मोग केलो आपल्या पुताक आमचे मदें धाडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया संवसाराचे कश्ट आज आमी हांगासर ह्या वेदी मुखार हाडटले उंड्या रुपार जेजू हांगासर येतलो कितल्या लोकांचे कश्ट कितल्या लोकांची पिडा शिडा कितल्या लोकांची कंत बेजाराय कितल्या लोकांचे एकसरपण कितल्या लोकांचे निराशपण आमी सगळे जेजूक आज भेटून दितले आनी तांचे बसत मागतले आनी जेजू आज हांगासर येतलो उंड्या रुपार आमची सगळी मागणी आयकूंक आमचे सगळे विनत्यो आयकूंक आनी सगळें आमकां कितें आमी ताचे सांगता देव बापा लागीं व्हरूंक आनी बापा तावन आमकां जायते बरेपण आशिर्वादां जोड दिवंक जेजू हांगासर येतलो त्या सोम्याक आमी दिंबेर पडया आराधन करया नमस्कार करया आमचे जिवीत ताका भेटून दिवया आनी आमकांच ताका समर्पया तुमचे बगलेन आसा व्हडल्या बुकान गीत नंबर 7 पान नंबर 9 सकलवा सृष्टिता देवा पितानिगे आराधने आराधने
गल्या सोम्याचेर आमचे खातीर रात आनी दीस त्या मुंड्या रुपार आदार आसा. बाबा भयणी, तुजें आनी म्हजें जिवीत ह्या सोम्यान रुपीत केलां. हर एक दीस, हर एक म्हजें मेट हांव मुखार दवरता आसतना म्हजेर तो दिश्ट घालता, म्हाका राखता, सांबाळता, म्हाका धैर्य दिता, दुखताना म्हाका बुजवण दिता. भियेनाका पुता, भियेनाका दुवे, हांव तुजे संगी खरोच आसा. ह्या उंड्या रुपार हांव तुजे खातीर आदार आसा. हर एक दीस म्हजो उजवो हात हांव तुजेर उबारून आसा. ह्या म्हज्या हातांनी तुजेर आशिर्वाद हांव वळोवन आसा. हर एक मेट तूं मुखार काडटा आसतना तुजे संगत हांवूय मेट काडटा. तुज्या कश्टांनी तुजो हांव हात धरता. तूं रडतना तुजी दुखां पुसता. तूं खंत बेजारांत आसतना हांव तुका बुजयता. भियेनाका, म्हजे संगता तूं धैर्यान राव. ह्या सोम्याक आमी आराधन करया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷಣೆಯನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. बाबा भयणी, काळजांत हांव आराधन करता आसतना काळजांत हांव तुजी मागणी उसारतना सोमी तुका आयकता. फुड्या रुपार आसचे जेजू, तूं म्हाका समजताय, तूं म्हाका पळयताय. तूं म्हज्या जिवितांत हर एक संगती जाणाय जेजू. हांवें तुका सांगची गरज ना. रात आनी दीस म्हजे दोळो दवरनासाय तूं. म्हज्या काळजाच्या गुडांत असले हर एक बोगणां तुका समजता. मनुष्याचे हर एकाचे कश्ट तूं जाणाय जेजू. कित्याक तुजें तें आसा ती मोगाची बोगणां तूं मोग करचो देव. जायते फावटी आमच्या जिवितांत सोम्या कश्टांच्यो घडयो येताना थोडे फावटी कितें करचें म्हूण कळनातल्या घडये, निराशेच्यो घडयो येताना जेजू हांव कंगाल जाताना, थोडी फावटी एक सुरो जाताना वाटच मुखार मेळनातल्या वेळार जेजू म्हज्या जिवितांत तुमचो सोम्या म्हजो बरवसो. त्या देखून जेजू
हो थोडो वेळ हांव तुजे लागीं वांटून घेवंक म्हजें जिवीत तुजे लागीं म्हजे कश्ट सांगूंक तुजे लागीं उलोवंक तुजे तो दैवीक स्पर्श भोगूंक सोम्या म्हज्या काळजाचे गाय गुण करूंक म्हजी बेजाराय पयस करूंक म्हज्या जिविताचे संकश्ट तुजे लागीं भेटोवंक तुजो तो दैवीक स्पर्श जोडूंक सोम्या आनी तुजे गुण करचे सक्तीन हांवें बरोवन तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन जेजू हांव पाटी वचोंक हांगासर आयलां जेजू आनी हांव जाणा तूं म्हाका कालीपटी धाडिनाय तुजे लागीं आयिल्ले कोणी पाटी वचोंक ना सोम्या आशिर्वादांनी बरसो देव तूं ह्या घडये सोम्या आमी म्हजें जीवन तुका भेटयता सगळें तुज्या हातान दवरता सोम्या ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಣೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ हालेलुया 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 समयाचे जो हगला हालेलुया तो का समयाचे जो हरदा तो का समयाचे जो राजा देवाम चा राम का समदेव चा देवा दग्रताम दाद देद्राल सरेला देवाम हम का बचवे दिम चाम च देवा छिवी दिम च देवा हरदान तो का मान तो गुलाब तो का हालेलुया हालेलुया स्तुति हरदान तो का जो हम जो सुंदर च देवा मनुष्य का तुमके पवित्र देवा तुमच्या पवित्र मनुष्य आशीर्वाद देवा हालेलुया 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Bushya bobene no yekadi बाबा बहिणी नो दमास्काच्या वाटेर सावलो सोम्याक भेटता हंकार गर्व वडपण आमचो सगळें अधिकार हातेरां तांकां नाश करतलो क्रिस्तांवांची देसवाड करतलो इतलें पुरा काळजांत मनांत घेवन गोड्यार दमस्काच्या वाटेर आसलो सावलो अचानक तो सोम्याक भेटता सोम्याची ती दिश्ट सोम्याचो तो परजड ताका धरणीक शेवटायता तो धरणीक पडटा कुर्डो जाता ताची दिश्ट मायाक जाता
आनी सगळो असल्या परिस्थितींत तो देवाक शरणागत जाता. ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरची ती उतरां, सोम्या हांवें कितें गरजेय, सोम्या हांवें कितें गरजेय. गर्वी मनीस सोम्याच्या पांयां पडटा, हंकारी मनीस कालतो जाता. हांव देवाक नाश करतलो मनीस आतां देवाक आराधन करता. सोम्या हांवें कितें गरजेय म्हूण सोम्याची खुशी अपेक्षिता. आनी ह्या घडये पळया, ह्या मनशाक समजल्लो जेजू कितें करता, ताका सांगता तूं वचू शहराक आनी थंयसर वचून मागणें कर. आनी त्या वेळार हांव तुका एका मनशाक धरतलो, अनानिया म्हणून एक मनीस तुजे सरशी येतलो. वचू, उरलें परत तुका थंयसर कळटलें. सावल शहराक वता, मागण्यार पडटा. आनी मागण्यार तो आसतना जेजू अनानियाक दिश्टी पडटा आनी ताका सांगता वचू, थंय सावल म्हणलो एक व्यक्ती आसा, ताजे लागीं वचू, ताजे लागीं उलय, ताका सतोकडापें कर. आनी ताजे सरशी तो वता आनी पावलूक तो शिकोवन दिता. पावल संपूर्ण परिवर्तन जाता. पळया, एक व्यक्ती देवा लागीं मागता आसतना देव ताच्या दुतांक तो धरता. एक व्यक्ती मागण्यार आसतना, देवाच्या संपर्कार आसतना देव ताका समजता आनी देव एक खंयच्याय एका व्यक्तीक जावन दी खंयच्याय रुपार देव ताका धरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणी, उंड्या रुपाराच्या जेजू लागीं आमी आसां. सावला बरी आमी आज आतांचे मुखार आसां. दिंबेर पडलें हांव, ताका आराधन केलें आनी थोडो वेळ आमी ताच्या संगता करजिता. आमच्या काळजांतलीं बोगणां, आमचे कश्ट, आमची खन बेजाराई आमी सगळें ताचे लागीं सांगता. आमकां थोडी पटी संवसारी संगती वावोंक तांकानांत, थोडे पटी आमकां कश्ट भोगता आनी येवन आमी जेजू कडेन सांगता. आनी जेजू ओगे रावना, जेजू आयकता, जेजू आमकां कोणाचो पणी सांगात दिता आनी आमच्या जिवितांत आमकां तो सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी ह्या सोम्याक आमी देखून अरसिया परना सोल्ल्यांत देव इस्रायल परजेक कितलीं विचित्रां करता आनी त्या सोम्या बरी आमी सोम्याक हर एकली स्तुती करया. तुमची जाप अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्यान देवा. सर्वेस्परा मनशां सांगात तूं रावताय, मनशाचें जिवीत तूं चलयताय. सोम्या तूं दोंगर आसले वांटो करताय. सोम्या तुजे मुखार आमी कितेंच लिपोवंक शकना, सगळें तूं जाणा जाताय. सर्वेस्परा आमी सगळ्यांनी तुज्या वाटेर चल अशें आमकां तूं शिकयताय. सर्वेस्परा हर एकल्या मनशाक आमकां काळोखांत उजवाड दिताय. सर्वेस्परा जिवितांत उसांबळेतना आमकां समाधानाची मेटां तूं काडीशें करताय. सर्वेस्परा आमी एकसूर जाता आसतना, कश्टांत आसतना तुज्या दुतांक धरून आमकां बाशाव करताय. सर्वेस्परा संवसारी जिवनाच्या वायटांत आमी सांपडतना बाशाव करून आमकां उत्तीम वाटो दाखयताय. सोम्या कुर्डेपण आमकां येता आसतना वाट कळीत नासल्या वेळार आमकां तूं वाट दाखयताय. अनितीच्या वाट्यार आमी चलतना नितीचो वाटो आमकां तूं दाखयताय. विशाल वाटेन वचून वायटाक सांपडच्या आमकां अशीर वाटेन चलोन जिविताची वाट दाखयताय.
वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा मनशाचें पाड पडलेलें जिवीत तुज्या कृपेन भरून तें नवें करताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा मरुभुमीनी सुक्या गांवांत तूं उदक वाळाशें करताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा मोइसेक तुवें ती सकत दिल्ले बरी ताच्या मार्फत अजापां केल्ले बरी आमच्या जिवितांत तूं अजापां करताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा पटकिऱ्या आनी वायट वाटेन चलच्या वेळार आमकां तूं सताच्या वाटेन चलयताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा खोटेपणाच्यो वाटो आमी जर पातकी जिवीत वेंगतना आमकां तूं पातकांतलें भुगसून नितळ करताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा दुस्मानाक वेडो घालतना सर्वेस्परा तुज्या दुतांक जर म्हाका बाशाव करताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा वेळा काळार त्या संदर्भाचेर सल जातल्या वाटेन तूं म्हाका चलयताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा तुजे दैवीक उतरा वरवीं आमकां जिवितांत गरजेची शिकवण तूं दिताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा तूं आमकां जिविताची वाट दाखयताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा सर्वेस्परा आमकां दैवीक जाणवायेन तूं भरताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या सर्वेस्परा आब्रामाक आशिर्वादीत केले बरी आमकां आशिर्वादीत करताय अर्गाने वगलाप तुका सुम्या देवा इतलें केल्ल्या देवाक आमी सक्कड गितां मारिपात ताची स्तुती गावया कितलें बरेंपण केल्लें सुम्यान जिवितांत सक्कड उडास करया नियाळ करया आनी सुम्याक करसिया सौम्या तुका नमर्ता सगळ्या मोनान तुजो उपकार येता अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच आमी तुजे विणे अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजां सौम्या तुका वाळटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार
संगात दिताय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखान आमच्या संगात दिताय वळगां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका वळगां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवळटा सगळ्या मोगान तुजो उपकार नियाळटा वळगां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका वळगां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका. इकडे पर उबे रावया देवाचें उतर आमी आयकोवया. तूं बी ताच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 12 वाक्य 11 आमी आयकोवया. हांव आतां तुमकां सगळें सत सांगतां. हांव तुमचे तावन कांय लिपयना. रायाचें रस लिपोवन दवरचें सारकें पूण देवाचीं कृत्यां फावो त्या मानान प्रगट करूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां. तूं आनी सारा मागणें करून आसतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरून गेल्लो तो आमुस म्हणून हांवें तुमकां सांगयत. तूं मेल्ल्यांक मातयेक पायतनाय हांवें तशेंच केल्लें. जेन्ना जेवणाचो उठोवन एका मेल्ल्याक मातयेक पावूंक तूं वचूंक फाटीं सरूंक नाय तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करचे खातीर देवान म्हाका धाडिल्लो. तशेंच तुका आनी तुज्या सुनेक बरी करूंक म्हाका देवान आदेश दिल्लो. हांव राफाएल सर्वेस्पराच्या महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 दुतां मदलो एकलो. दोगी मनीस तर तरले बियान बरोवन धरणीर सश्टांग सरपडले पूण राफाएलान तांकां म्हणलें भियेनाकात तुमी सुरक्षीत आसात. सर्वेस्पराक अर्घ दिया आतां आनी सदांसर वता. म्हजे विशीं सांगचें तर हांव म्हजेच तकी तुमचे लागीं येवंक ना. बगार देवान खुशी वेली देखून हांव आयलो. हर एक दीस देवाक अर्घां दिया ताच्या मानाक गितां गया. हांव खातलो पियेतलो म्हूण तुमी पळयलें जाल्यार हांवें खरेंच तें करूंक ना. तें तुमी पळयल्लें दृश्य मात्र. देखून आतां धरणे वयले उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया हांव आतां धाडलेलें पाटी वचूंक आयतो जालां. तुमकां घडलेलें सगळें बरोवन घाला. देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार. बसया भाव भयणीनो एक घडी बरो. भावां भयणीनो तूं बी ताची जिणी आमी सगळीं जाणो. तूं बी ताचें पुस्तक आयकलां जाल्यार तूं बीत एक भाग्यवंत मनीस. व्हडलो ग्रेस्त न्हय दुबलोस्त म्हणयेत जाल्यार हो मनीस कोण कश्टांत आसा ताच्या गरजांक धांवचें पावचें. खंयची गरज जातल्या थंय धांवचें. आनी त्या काळार मस्तपटी मनीस मरतले पुरूंक कोणी नातले. तसल्या वेळार ही मोडी कोणेच पुरी नातली वचें ताका संस्कार दिवन सो ती पुरची अशें तो बरें कामां करनच वेतालो. रिस्क थोडे पडी काण घेतालो पूण ताचें जिवत सगळें हेरां खातीर करशितालो.
कोणाचेच एक अन्याय अनितीन काय तो कितेंच घेना तुल्लो. एक पुटी ताच्या बायले कोणेक एक बकरो दिलो घरा हाडूंक तरतना ताणें सांगलें कोणाचो हाडलाय, कोणाचो सोर्ण हाडलाय की पाटी व्हर. त्या नित्यात्रसो नितीवंत मनीस पूण देवान ताका पुरीशा करून चिंतलें आनी कश्ट धाडले. एक दीस तो एक मोडें पूण पाटी आयिल्लो न्हिदले कडेन एका गिरबुजेन तेज्या मेळ्ळें ताज्या दोळ्यांक पडले. दोनी दोळे कुर्डे जाले, तेजी दिश्ट गेली आनी मस्तूर रडलो. तो कश्टान पडलो आनी ह्या वेळार ताच्या पुताक ताणें थंयसर ताचें बरें जिवीत मून धरूंक ताणें चिंतलें. ताका मस्त शिकोवन दिली आनी ताका एक काजार करीचे अशें म्हणलें ह्या उद्देशान ताका एका ताज्या सैऱ्यांगेर धाडलो. आनी ह्या वेळार एक वाटसुरी तेंचेर येता. एक मनीस येवन ताका सांगात दिता आनी तो मनीस ताचे सांगातच रावता. तोबियासा सांगाता. तोबियास त्या पयसच्या गांवाक येता. थंयसर सारा म्हणली एक चली थंयसर भेटता. ताचे लागीं लग्न जाता. थंयसर तो पाटी येता. वाटेर मस्त कश्ट मेळटात जाल्यार थंयसर तावन त्या कश्टांनी तो ताका तो मनीस ताका सांगात दिता. आपल्या बापायक एक दोळ्यांक वोकात तो हाडून येता. अशें तो घरा पावता आसतना थंयसर तो बीत भोव संतोश पावता. ताच्या पुताक एक चली मेळ्ळी, लग्न जालें आनी आखरेक त्या पुतान हाडलें तें वोकात ताज्या दोळ्यांक घालता. ताज्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळटा. ते दोळ म्हणसर राफायल तो वाटसुरी मनीस जावन आसलो. राफायल महादेवदूत मनशां बरी तो दिसतालो. मनशांनी खावचे बरी जेवचे बरी दिसतालो पूण एक दृश्य मात्र तो निजाकी देवदूत जावन आसलो पूण तांकां कळीत नासलें. आनी आयच्या तो बासवान तुमी आयकलें पळयलें आपली वळख तो कळीत करता. कितें ह्या वासपांत आमी आयकता बाबा भयणीनो, आमच्या कश्टांनी, आमच्या समस्यांनी, आमच्या एकसूरपणांत, आमच्या कंती बेजारांत आमी केदळा देवा कडेन मागता, देवा कडेन कश्ट सांगता. देव आमचें मागणें आयकता. मात्र न्हय, देव आमकां कश्टांत सांगात दिवच्याक आपल्या दुतांक धाडटा. दूत जावंक पुरो मनशा रुपार, दूत जावंक पुरो आनी एका खंयच्याय रुपार. पूण देवाचें उतर सांगता हर एकल्या मनशाक ताच्या कश्टांनी देव ताच्या दुतांक धाडटा आनी तो राखता. आमी जाणां नव्या सोल्ल्यांत देवान आपल्या पुताकच धाडलो आनी पुता मारिपात आमकां बचाव केलें. देखो रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सांपलो आमकां सांगता जेजूच्या कश्टां मरणांत आमकां वांटेली करता, आमचे कश्ट निवारता आनी ताच्या पुता मारिपात आमकां बाचावी दिता देव. अशें देवाचें येवजन. आनी त्या देखून आमी पवित्र पुस्तकांत हर एक गणितां आमी पळयता, कितलींशीं गणितां आमी पळयता. देव ताच्या मनशांक धाडटा. पळया ओडू सांगलां हांवें मुयजेक देवान धाडलें. इजिप्तांत त्या लोक कश्टांत आसतना मुयजे वचून तो बचाव करता. ओडून हांवें सांगलें सुजानाचें गणीत सांगलें. एक नितीवंत चली तिजेर अपराध घालून ते म्हालगडे ताका पाड करून प्रयत्न करतात, आखरे जीव मारूंक प्रयत्न करतात. त्या घडये देव दानियेलीक धाडटा. दानियेलीक धाडटा. आमी पळयता नव्या सोल्ल्यांत धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत इथिओपियाचो हिजडो तो आपोस्तलां मेळोंक येता. तो मागणें करता आनी ह्या वेळार मागणें करता तो आपल्या वाटेर मागणें करीत वता आसतना इजाया प्रवादीचें पुस्तक वाचन आसलो. देव
हांगासर फिलिपाच्या मोतीन घालता, फिलिपा वचू त्या इजड्या लागीं, वच ताका समजणी दी, वच ताका पवित्र स्थान दी म्हळें ताच्या मोतीन घालता. फिलिपू इजड्या लागीं धांवता, इजडो देवाचें उतर आयकता आनी तो परिवर्तन जाता आनी पवित्र स्नान घेता. कितलीशीं घडितां तेजे करून बाबा भयणीनो, आयच्या देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां हांवें सांगता, आमच्या कश्टांत जेजू आसा. जेजू आमकां ताच्या दुतांक धाडटा, जावं प्रो विविध मनशांच्या रुपार, विविध घडितांच्या रुपार. देखून आमी केदिंगस भिवचें न्ही, देवाच्या संगतपणांत आमी जिवचें. आमचें मागणें देव आयकता, देव आमच्या संगता रावता. रापायल महादूत कशें त्या तोबिता सांगता, तोबिया सांगता कुटुंबांत आसलो. भाव भयणीनो, एक घडी बरो आमचें जिवीत ह्या घडये जेजूक आमी भेटोवया. आमी भोवशा हांगासर आयिल्लीं आनी थोडी भोवशा आतां आराधन ऑनलायन भाग घेवची आसतली. सम्याक सक्कड तुमी तुमचे जिवितांतले कश्ट, दूख, कंत, बेजाराय, निराशा, समस्ये, पिडा शिडा आमी जेजू लागीं दवरया. आमचे खातीर मात्र न्ही, कोण आसा आमच्या शेजारांत, कोण आमच्या कुटुंबांत आसा, कोण आमच्या पिरगजेंत आसात, कोण आमचे बुंतुणे आसात, कश्टांत आसात, दुर्बळकायेंत आसात, पिडेंत आसात, कश्ट ती वळवटात, निराशेंत आसात, सलवणेंत आसात, असल्याची उडास करया, तांच्या पासून मागया. देव दूत माज तुज्या रुपार गी, म्हज्या रुपार गी, आनी कोणाच्या रुपार गी, सुमी जेजू क्रिस्त आज आमचे येतलो. ह्या घडये तो उंड्या रुपार हांगासर आसा. उंड्या रुपार तुज्या आनी म्हजें मागणें आयकोन आसा. उंड्या रुपार तुका आनी म्हाका बेसांव दिवन आसा. उंड्या रुपार तो तुका आनी म्हाका भलायकी दिवन आसा. उंड्या रुपार तो तुका आनी म्हाका आशिर्वादीत करून आसा. तो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर वाडोवन आसा ह्या घडये. बाबा भयणी, तुवें जेजू कडेन सांगचें म्हणना, तुज्या जिवितांत कितें आसा सगळें ताका गोत्त आसा. म्हणून आमी तोबिताच्या पुस्तकांत केल्लें, तूं ती मोडी पुरतना सगळें हांवें पळयलां, तुवें बऱ्यो करतना हांवें पळयलां, आनी तुजे कश्ट त्या लागीं तें हांवें आयकलां. देखून म्हाका देवान म्हाका धाडलां म्हणटा रापायल. आनी तशेंच तो जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार असो आमकां सांगता, तुजे कश्ट हांवें पळयल्यात, तुज्या जिवितांत हांव आसा, भियेनाका. आमी सक्कड ह्या घडये आमचे कश्ट, आमची कनबेजाराय, आमची मागणी, आमचे इरादे, आमची सक्कड त्या सामा जेजूक भेटोवया. आमी समर्पीत करया. समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या पांयां तळी दवरया. सुम्याची सगत आमची ती वाडटली. जेजू आमकां पिडे चिडेंतलो गूण करतलो. जेजू आमची मागणी आयकतलो. ताच्या दुतांक आमची ती धाडटलो. आमकां सांगातपण दितलो. कश्टांत तें भायर हाडटलो. मोतीची बेजाराय पयस करतलो. वायट सक्तींतलें निवारतलो. सक्कड आमच्या आंतरीक समस्यांत सुटका दितलो. कुडीच्या ओडण्यांतल्यान आमकां सुटका दितलो. मोतीच्या बांदपासांतून सुटका दितलो. सक्कड आमी जेजूक भेटोवया आनी आमकां आमी समर्पया. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ,
स्वीकरिसो येशुवे सोम्या म्हणजे कष्ट म्हणजे दुःख म्हणजे बेजार आहे म्हणजे विडा आशिला म्हणजे निराशा सगळे जेजू तुझ्या लागे ना या घडी जेजू तुझ्या लागे बायला सगळे जेजू तुका हांव भेटयता म्हाका भलायकी दी जेजू सोम्या तुझ्या पांयांक पडटा म्हाका भलायकी दी संतोष दी समाधान दी जेजू या घडये हांव तुका समर्पिता आरोग्यदायकडे आरोग्य करुणिसी आरोग्यदायकडे आरोग्य करुणिसी आनंददायकडे ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಹರಸೋ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೇ सक्कड आमच्यो गरजो ज्यो तुज्या पांयां तरी दवरया जायती आमकां मागणी आसात आज थोड्यांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां हर एक इरादे ते समान ज्यो तुज्या पांयां तरी दवरया एक भयण तिच्या युटरसांत आसच्यो फायब्रॉइड्स बऱ्या तरेन ऑपरेशन आसतना गूण जावंक मागता एक भयणीच्या पांयांचो गाय आनी की गूण जावंक ना तो बऱ्या तरेन गूण जावन सोलोवंक जावच्या खातीर मागता एक भाव आस्पत्रेंत आसा ताच्या पांयांचो गाय गूण जावं आनी ताका प्रॉस्टेट प्रॉब्लेम आसात मुताचेर कंट्रोल ना हे पिड्यात हांव गूण जावच्या बसत मागता एक भयण कॅन्सर सर्जरी जावच्या खातीर बेंगलोर गेल्या ही सर्जरी बऱ्या तरेन जावंक तिचें कॅन्सर गूण जावंक मागता एक भयणीची कोंकली गूण जावंक आयकना सबार दिसतून परत परत रिपीट जाता ती बऱ्या तरेन गूण जावचे बसत मागता डॉनल्ड जॉय म्हणलो एकलो भाव ताका इंटरव्यू जाला एक बरें काम मेळ्ळें दुबयंत तो मागता आनी बऱ्या तरेन ताका बेगीन कॉल येवचे खातीर एक भयणीक मस्तो तेमतावन हाताची दूख आसा गूण जावंक आयकना ती बऱ्या तरेन गूण जावचे बसत मागता एंटनी म्हणलो भाव येता त्या म्हयन्यांत दुबय वचोंक आसा पूण हांगा गांवांत ताका ताप स्टोमाक इन्फेक्शन सायनस प्रॉब्लेम इत्यादी पिडे वरवीं कश्ट जाता तो बऱ्या तरेन पिडेन गूण जावन ताचें ट्रॅवल बऱ्या तरेन जावचें बसत मागता रोजी म्हणली भयण कॅन्सर पिडेन वळवळटा किमो घेतले वरवीं मस्तकच जाल्या खावंक जेवंक जायना न्हीद पडना ह्या पिडेतून बऱ्या तरेन गूण जावचें बसत मागता एन्सिला म्हणली भयण तिका भयणीक गर्भाकोशान गेड्डे आसात टेस्टाक धाडल्यात येवच्या हप्त्यान रिपोर्ट येवचो आसा हो रिपोर्ट बऱ्या तरेन येवंक कितेंय आपायना जायनासचें जावंक मागता एक भाव प्रॉस्टेट एनलार्जमेंट पांयांत उजो आनी दूख गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी डायबिटीस आनी BP रातीक न्हीद पडना अशे मल्टिपल प्रॉब्लेम्स ताचे वरवीं कश्ट जाता गूण जावच्या बसत मागो विनंती करता
एक भावाचें लाख आनी अशें रीण जालां फारीक करच्यो वाटो दिसनात आनी तें रीण फारीक जावच्या पसत मागता. एक भयणीची भलायकी निरंतर बिगडटा, परत्यान परत्यान पिढी रिपीट जाता. निराशक्ती सांपडल्या ह्या पिढयेंतलें गूण जमचे पसत ती मागता. एका भावाक सैरीकच मेळना, फट्टी उतरली जाल्यार एक बरी सैरीक मेळोवंक प्रयत्न करना आसा, निराशंत आसा, बरी सैरीक मेळोवंक मागता. ह्या सगळी राद्या पसत मागया. आमचे अरियेकल्याचे वैयक्तीक इरादे आमच्या कुटुंबांत इराद्या बसत मागया. दैत्यान आमचे मागले मागोवंक सांगलां. सगळ्यांची मागणी आमी जेजू मुखार हाडया. फाटल्या आराधनांनी दैत्य इरादे आमी जेजू मुखार दवरल्यात. त्या सोम्या कडेन परत उडास करया. इरादे सोम्या आमकां पाव, तुजे लागीं आमी आयल्या. आमी जाणा तूं आमकां समजताय, आमच्या कश्टांनी तूं पावताय. संवसारी जिविताचे कश्ट जेजू थोडेपण आमकां सोसूंक तांकां नात. पिडा आशिडा कश्ट आमकां सोसूंक जायना. थोडे फटी निराश जाता हांव जेजू, कंगाल जाता हांव जेजू. ह्या घडी जेजू तुजो आदार आमकां जाय. आशिर्वाद घाल जेजू आमचेर. ह्या घडये आमी सक्कट दिंबेर पडया, आमचे हात उबारया, एक घडी भर देवाची स्तुती करया. ह्या घडी पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर देवोन दी. जेजूची गूण करची सकत देवोन दी. आमी म्हणजे इरादे हर एक बऱ्या तरां पर्यार जावं दी. सक्कट आमी देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 दाविदाच्या पुता आमचे परमात्मा सोम्या आमचे कर तुज्या मुखार हाडल्या. जेजू ह्या घडी जेजू तुजे सकत येवन दी. वळे जेजू सकत जेजू ह्या कडे आमची पिडा आशिल्लो गूण कर जेजू. आमकां वायट शक्तींतल्यान सुटका दी. सकट बंधनांत सावन जेजू दैत्य विविधरित्या सकट कश्टांत शिरापांत वायटाच्या शक्तींतल्यान बंधनांतल्यान पिडेश्रांतल्यान जेजू आमकां सुटका दी. जेजू 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 येसू 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 जीजस 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 Jesus, 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 let your holy blood, Jesus, let your bloody blood anoint us, Jesus, anoint us with your holy blood. Let your Holy Spirit come and fill us, and Jesus, wait, and Jesus, let your holiness flow in us, Jesus. Touch and heal, Jesus. Touch and heal us, Jesus. Let your power come and heal us, Jesus. Let your holy blood heal us, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोम्याचा आशीर्वाद घेऊया आणि सर्व आमचे जे इरादे जेजू नामे देवातान आशीर्वाद सोडया. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, तुझ्या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या आशिर्वादाचो फरसदांत आमचे ते बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक मान करूंक आमकां तायेन फावो कर. तुजी येतान राज करताय ससनाच्या ससना.